यमराजा कंचन आपल्या घवाल जीव परत घेऊन येईल सती सावित्री सौभाग्यवतीक आदर्श झाली. सावित्रीक सौभाग्याचे प्रतिबिंब असे मानतात. तेजेंचे निवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नारीन वटसावित्री व्रत श्रद्धेन भक्तीन आचरण केले. 7 जन्माक आपलो पती आपल्याकच मेळू तेगे आयुष्य आरोग्य वाढू म्हणून प्रार्थना केले. ज्येष्ठ पौर्णिमा दिवस जावन आशिल्लो शेनिवाराक बहुतेक कडेन स्त्रीन वटसावित्री व्रत श्रद्धा भक्तीन आचरण केले. आपल्या घरालागीच्या वडारुकाक विशेष पूजा करून आपल्या कुटुंबाच्या सदस्याले आयुष्य वाढो म्हूण प्रार्थना केले. शनिवाराक सकाळच्यानच वडारुकाक महिलांन पूजा करचे पळोवंक मेळ्ळे. पूजा पूर्ण जाले नंतर एकमेकान हळद कुंकू लावन गेले. ह्या वेळाचेर काही महिलांन सत्यवान सावित्रीली कथा सांगले. हो व्रत कित्याक करतात, केल्यार कितें जाता हेजे बद्दल माहिती दिले. स्वर्गात खूब त्रास येता तेन्ना तो गोवाक खूब हें जाता म्हळ्यार मरचे टायम येतालो ताका तेन्ना तेणी कितें करता एक व्रत हें करता आपूण निरार उरून घेवन आपूण गोवाक मागीर हें करून आयस वापस घेता तेणी आतां अशी म्हळ्यार आपणालें हें करून घेवन मागीर आयस ताका दी आपूण हें व्रत करता उपास बसून घेवन आपूण निरार उपास करून घेवन हें व्रत करता मागीर गोवाल जीव वापस दी मागीर जीवच्या मागीर अर्ध जीव मागीर तुमी घेया म्हणून सांगून घेवन हें व्रत करसाठी ताणें देवा कडेन मागणी करून घेता तेन्ना तो गोव मरता न्ही मागीर वापस ताका जीव येता. यमा कडेन वचून घेवन हें करून घेता तेणें वचून घेवन सांगणी करून आयकत ना आपणाले अर्ध आयस तूं ताका दी म्हण सांगता आपणाले अर्ध आयस ताका दी आनी ताका म्हाका वांचून दी म्हाका आयेपण दी सवाशिणी दी आपणा जाय वापस आपणा घोव जाय म्हणून यमधर्मा कडेन वचून घेवन हें करून घेता मागीर ते यमधर्मान सत जावन घेवन ताका वापस पुनर्जल्म येता ताका 7 जल्माक मागीर तोच गोव जाय म्हाका ताकाच आपूण हें जाता म्हण घेवन एक हें दिता तो 7 जल्मा पर्यंत तो रावतलो म्हण घेवन एक हें वर दिता तेन्नाचेर त्या बायलान एक कसलें फळ गिळ रान्नाचेच कसलें हाण घेवन कसलें व्हड विजराम पडना सान प्रमाणान करचें एक रान्नाक वचून एक पुजा करता अशें वडा झाडाक एक पुजा करता तितलेंच.